नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। शिक्षण माध्यम म्हणून मायभाषेची मुळावे स्कुलांनी सक्ती जावंक शकना। सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाची कन्नड सक्ती मारली भायर। धोरण घटने भायले निकालाचो गोंयांतूय जाव येता परिणाम। मयेच्या इव्हेक्यू प्रॉपर्टी बिलाचेर पुर्तुगालान घेतलो आक्षेप। विधेयकाक लागून भारत आणि पुर्तुगालामदी 1974 सालात जाल्ली कबलात मोडटा, पुर्तुगालाचो आर्ग्युमेंट। तेजपालाचे केशीत हॉलिवूड एक्टर रॉबर्ट डी निरोची क्रायम ब्रांचीक जबानी। क्रायम ब्रांच तेजपाला आड घालतली जोड आरोपपत्र। रॉबर्ट म्हणटा पीडित चली वावुरताले थिंक फेस्टात। म्हापशां बस्तोड्यात तारीर एकल्याचो खून। कुडके करून सुटकेसीत घालून बस्तोड्या पुला सकयल सिमिटाच्या पायपांत लिपयल्ली कूड। पुलीस रावल्यात डीएनए रिपोर्टाक। व्यावसायिक डिग्री कोर्साची जीसीईटी परीक्षा गोंयभर सुरू। 12वेक बशिल्ले 3403 भुरगे 11 केंद्रांनी बसले परीक्षेक। निकाल लागू येता चड करून 12 मायाक। आणि खेळांत ल्हान वयांत मैदानार कश्ट घेतल्यार खेळगड्याचो फुडार घडोव येता। अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंदाचे भुरग्यांक मार्गदर्शन। मळ्यांत ल्हान भुरग्यांक फुटबॉलाचे प्रशिक्षण। खबरो विस्तारान। सरकार शिक्षण माध्यम म्हणून मायभाषेचे मुळावे स्कुलांनी सक्ती करपाक शकना। सुप्रीम कोर्टान हे स्पष्ट केलां। कर्नाटकान मुळाव्या स्कुलांनी शिक्षण माध्यम म्हणून केल्ली कन्नड सक्ती सुप्रीम कोर्टान घटने भायली थारायल्या। कोर्ट म्हणटा अशी सक्ती नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारा आड येता। जाणकार म्हणटात ह्या निकालाचो गोंयचे बिगर अनुदानीत आणि खाजगी स्कुलांनी शिक्षण माध्यम अंमलबजावणेचेर परिणाम जावं येता। भाशीक अल्पसंख्यांकांचे शिक्षणीक संस्थांक सरकार मायभाषेची सक्ती करपाक शकना अशें कोर्ट म्हणटा। पळयात रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्टान माध्यम भाषेचेर दिल्लो हो निकाल गोंयांतूय घडये वादाक आमंत्रण दितलो। सरकार मायभास ही माध्यम भास म्हूण लागू करूंक शकना असो निर्णय सुप्रीम कोर्टान कर्नाटक सरकाराच्या आव्हान याचिकेचेर दिल्लो। कर्नाटकान मुळाव्या शाळांनी कन्नड मुखेल माध्यम भास म्हूण लागू करपाच्या थंयचे सरकाराच्या निर्णया आड खाजगी स्कुलांची संघटना कोर्टान गेल्ली। मायभास माध्यम भास म्हूण सक्तीन लागू केल्यार ती गजाल नागरिकांचे मूलभूत हक्का आड येता असो निकाल 5 न्यायाधीशांच्या संविधानीक खंडपीठान दिलो। याचिकादार खाजगी स्कुलांचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो तो असो। कन्नड भाषेचे महत्व आणि राज्यान ही भाषा कितली वापरता हाचेर दुमत ना। इंग्लिशीचे ज्ञान आसप महत्वाचे। भुरग्यांक ताचे पासून पयस दवरूंक जायना। भाषा मनशाच्या मेंदवान जल्मासावन उपजत आसना। मुळावे शिक्षण मायभाशेन शिकयल्यार फुडाराक नोकरी धंद्याक आदार जायना। संविधानीक खंडपीठान निर्णय दितना मतीन घेतिल्ले ते मुखेल मुद्दे अशे। सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या निर्देशांचो गोंयच्या माध्यम भास धोरणाकूय संदर्भ लागू जाव येता। मायभास म्हणल्यार कितें? जर ताचो अर्थ भुरग्याक समजुपाक सोपी वता ती भास असो आसल्यार ताचेर निर्णय कोण घेतलो? मुळाव्या पावण्यार माध्यम भास थारोवपाचो हक्क विद्यार्थ्याक वा पालकांक वा नागरिकांक आसा काय कितें? मायभाशेची माध्यम सक्ती संविधानाचे 14, 19, 29 आणि 30 कलमा खाला मूलभूत हक्कांक बांदता। सरकार मान्य स्कुलांनी सरकारी अनुदानीत, खाजगी आणि बिगर अनुदानीत स्कुलांचो आस्पाव जाता काय ना? राज्य सरकार भाशीक अल्पसंख्यांकांक मुळावे शिक्षणा खातीर मायभास थारोवपाची सक्ती करूंक शकता काय कितें? अल्पसंख्यांकाच्या शाळांनी सरकार माध्यम भास म्हूण मायभाशेची सक्ती करपाक शकता काय ना हाचेरूय कोर्टान निकाल दिलो। खंडपीठ म्हणटा घटनेचे कलम 350 प्रमाण मायभाशेंतल्यान शिकोवपा खातीर भाशीक अल्पसंख्यांकाच्या शाळांक सरकारान जाय त्यो सगळ्यो सुविधा दिवंक जाय। अल्पसंख्यांकांक सक्ती करूं नज। घटनेच्या कलम 30 पोटकलम प्रमाण भाशीक अल्पसंख्यांकांक तांचे मुळावे स्कुलांनी शिक्षणाचे भाषा माध्यम थारोवपाचो अधिकार आसा। घटनेचे कलम 350 भाशीक अल्पसंख्यांकाचे मुळावे शाळांनी फकत मायभास हे शिक्षणाचे माध्यम म्हूण सक्ती करपाचो अधिकार सरकाराक दिना। ते प्रमाण भाशीक अल्पसंख्यांकाच्या शाळांनी तांची मायभास हीच माध्यम भास आसची अशी सक्ती सरकार करपाक शकना। जाणकार म्हणटात हे निकालाचो गोयचे बिगर अनुदानीत आणि खाजगी तशेंच अल्पसंख्यांक संस्थांचे स्कुलांनी शिक्षण माध्यम धोरण अंमलबजावणेचेर परिणाम जाव येता।
हो निकाल गोयचे खाजगी आणि बिगर अनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन कशे तरेन घेतात ते पळोवचे पडटले आणि फुडले शिक्षणीक वर्सच घडये चित्र स्पश्ट करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मये मुक्तीचो प्रश्न आतां आनीकच गुंतागुंतीचो जाला. गोंय सरकारान मयेचे इवेक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न सोडोवपाक विधानसभेत जे बिल मंजूर केला त्या बिलाचेर पुर्तुगालच्या विदेश वेव्हार मंत्र्यान आक्षेप घेतला. गोंय सरकारान पास केल्ल्या बिलाक लागून 1974 भारत आनी पुर्तुगाला मदीं जाल्ली कबलात म्हळ्यार ट्रिटी मोडटा असो दावो पुर्तुगाल करता. विरोधी पक्ष काँग्रेस ह्या विशयाचेर दोन तरेन उलयतात. जाल्यार मये भूविमोचन समिती म्हणटा मयेच्या विशयांत पुर्तुगाल सरकाराक तोंड घालपाचो हक्क ना. मयेचो विशय बरोच तेंप हुमकळटालो. निमाणे पर्रीकार सरकारान फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात मये मुक्ती खातीर एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स ग्रांट ऑफ लँड बिल 2014 पास केले. हे बिल पास जाल्ल्यान कितलीशींच वर्सां सावन कस्टोडियनाच्या तावडेन आशिल्ल्या मये गांवच्या लोकांक आशेचे किरण दिसले. पूण कांय दिसां पयलींच पुर्तुगालच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान ह्या बिलाचेर आक्षेप घेतला. पुर्तुगालचो विदेश वेव्हार मंत्री म्हणटा गोंय सरकारान अशें बिल पास करप योग्य न्ही, कारण ह्या बिलाक लागून 1974 भारत आनी पुर्तुगाला मदीं सय केल्ली कबलात मोडटा. हे कबलाती प्रमाण भारतान आशिल्ल्या पुर्तुगेजांच्या वस्तूंची आनी संपत्तींची भारत सरकारान जतनाय करपाचें थारायिल्लें. ह्या विशयाचेर विरोधी पक्ष काँग्रेस मात दोन तोंडांनी उलयता. राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान गोंय विधानसभेंतल्या बिलाचेर पुर्तुगेजांनी घेतिल्ल्या आक्षेपाचो मुद्दो राज्यसभेन काडपाचें थारायला. पुर्तुगालान गोंयच्या प्रस्नांनी हस्तक्षेप करप कूटनितीचे दृश्टीन योग्य न्ही अशें शांताराम नायक म्हणटा. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस म्हणटा गोंय सरकाराक बिलान बदल करपाचो कसलोच अधिकार ना. कायदे तज्ञांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 1977 भारताच्या गृह मंत्रालयान मयेच्या लोकांक जमनीचो हक्क दिवपाक सांगिल्लो. ताका लागून मये मुक्तीच्या मार्गान आंतरराष्ट्रीय कबलात आड येवंक शकना. इतले मजगतीं गोंयच्या विशयांनी पुर्तुगाल सरकारान ढवळाढवळ करची न्ही म्हूण मये भूविमोचन समितीन शिटकावणी दिल्या. मये मुक्ती संदर्भात गोंय सरकारान जी प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा तितून आडमाळे हाडपाचें काम पुर्तुगेज सरकारान केल्लेलें आसा आनी आमी ह्या खातीर पुर्तुगेज सरकारचो जाहीर निशेध करतात. आज गोंय स्वतंत्र जावन जवळ जवळ 52 वर्सां जातात आनी तरी सुद्दां 450 वर्सां हांगासर जुलमी राजवट करणाऱ्या पुर्तुगेजांचो दोळो अजूनय गोंयच्या ह्या मयेचे भुमीचेर आसा. ही खरें म्हटल्यार लज्जेची गजाल. हांगासरली सगळी धनसंपत्ती आसा ही धनसंपत्ती तुमी लुटल्यात आनी तरी सुद्दां अजूनय तुमचो दोळो ह्या मयेच्या भुमीचेर आसा. आमी पुर्तुगेज सरकाराक शिटकावणी दितात. मयेच्या मुक्ती संदर्भात जे सरकारान पावल उखल्लेलें आसा ताचो खरो म्हटल्यार ह्या पुर्तुगेज सरकारान स्वागत करपाक जाय आसलें. तें करिनासतना उलट तुमी भितर आडमाळे घालपाचें काम करतात. आमी हांकां आव्हान दितात की जर पुर्तुगेज सरकारान जो कितें आडमाळो हाडपाचो प्रयत्न केलो तो तेंच्यांनी फाटी घेतलो ना जाल्यार तेचे गंभीर परिणाम जे आसा ते गंभीर परिणाम तांकां भोगचे पडटले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी उदय परब. तरुण तेजपालाचे केशींत हॉलिवूड एक्टर रॉबर्ट डी निरोची जवानीक क्रायम ब्रांच जोड आरोपपत्रा वरवीं ट्रायल कोर्टा मुखार दवरतले. थिंक फेस्टांत तेलकाचे जे चलयेचेर तेजपालान कथीत बलात्कार केलो ते चली थिंक फेस्टांत सोयरो म्हूण आयिल्ले डी निरो आनी ताचे चलयेची सगळी वेवस्था पळयताले. डी निरोची जबावणी अमेरिकेंतल्यान क्रायम ब्रांची मेरेन पावल्या. क्रायम ब्रांचीन विचारिल्ल्या प्रश्नाक रॉबर्टाच्या आदोगादान थंयच्यान जापो दिल्यात. ते चली थिंक फेस्टांत ताचे बरोबर वावुरताले हें रॉबर्टानूय जापेत म्हळां. तेलका लैंगीक अत्याचार केशीन अमेरिकन हॉलिवूड एक्टर रॉबर्ट डिनेरोन क्रायम ब्रांचीक जाप दिल्या. 5 म्हयन्यां पयलीं क्रायम ब्रांचीन डिनेरोक ह्या केशींतले कांय प्रस्न विचारिल्ले. क्रायम ब्रांचीच्या सगळ्या प्रस्नांक डिनेरोन जाप दिल्यो. थिंक फेस्टा वेळार 3 दीस आपूण गोंयांत राविल्लो पिडीत चली आपले बरोबर वावुरताले अशी जाप रॉबर्टान दिल्या. ग्रँड हयातान राविल्लो तेन्ना आपूण आनी आपली धूव ड्रेनाक कितें जाय नाका ती वेवस्था पळोवपाचें काम ते पिडीत चली करताले अशें रॉबर्ट डिनेरोन ताचे आदोगादा वरवीं ईमेलान धाडिल्ले जापेन म्हणलां. आरोपी तरुण तेजपाला आड जोड आरोपपत्र घालपाक मान्यताय दिवची म्हूण क्रायम ब्रांचीचे सरकारी वकिलान ट्रायल कोर्टा मुखार अर्ज केला. ताचेर कोर्ट 13 मेक निर्णय दिवपाची शक्यताय आसा. सरकारी वकिलाक मान्यताय मेळ्ळ्यार रॉबर्ट डिनेरोन दिल्ली जाप कोर्टा मुखार पुरवणी आरोपपत्रा वरवीं घालतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.